म्हापशा एक्सिडेंटात आवय पूत आगताक गेली. टू व्हीलर ट्रकाचो एक्सिडेंट. क्रेनीचे ट्रकान स्कूटरीक फाटल्यान धपको दिलो. स्कूटर चलोवपी 75 वर्सांचो भानुदास पेडणेकाराक माल लागला. ताका म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत घाला. गेल्या ती ताची सून 37 वर्सांची सीमा पेडणेकार आनी 5 वर्सांचो नातू सिद्धार्थ पेडणेकार. ट्रक खंय सीव्हीजीच्या कामाक आशिल्लो. ड्रायव्हराक धरला. Accident was between an Ashok Leyland trailer and an Activa scooter. The trailer dashed onto the Activa scooter. Pillion rider seated on the Activa vehicle was a lady who was carrying a minor son along with her. We have identified her, Seema Pendikar. Further investigation is in progress. And driver? And driver, is investigation is in progress. He is in our custody. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.